नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। म्हापसा अर्बनात लायट उदकाची बिलां भरपी गिरायकांचे हुमकळे, पैसे अडकले बँकेत, अरियर्सांचो भंय, बँकेत बिलां घेवपाचीच बंद, खात्यां मुखार लोकांच्यो लायनी। मुख्यमंत्री पर्रीकार सोमाराय कचेरीत ना, ताळगांव फ्लॅटार घेता सुसेग, जाता नजो करून थोड्यो फायली घरच्यानच क्लियर, मुख्यमंत्र्याच्या सचिवाच्या खांद्यार सरकाराचो भार। पेट्रोल दरवाडी आड काँग्रेसीचो भारत बंद, गोंयांत चवथीच्या नांवान 8-10 जाणांक घेवन जागृती, भायल्या राज्यांनी काँग्रेसवाल्यांची तोडफोड, दिल्ली धरणे आयटकय सामील। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचे चेक नाक्यार टेस्टिंग बुधवारासावन बंद, 39 दिसांचे कथीत टेस्टिंगात एकय सॅम्पल पॉझिटिव्ह ना, बुधवारासावन फॉर्मेलिन फिश माफियाक नाक्यार रान मेकळें। चोरयां रेंव काडटल्यांचेर कंट्रोल ना, गस्त ना, फ्लायिंग स्क्वॉड नाशिल्ल्यांत जमा, हायकोर्टान सरकाराची काडली खरडपट्टी, सुदारले ना जाल्यार रेवेचेर बंदीची शिटकावणी। धारबांदोड्या मायनिंग डिपेंडंटाचे धरणे चवथी निमतान 8 दीस स्थगीत, खणीर पोट भरपी लोकांचे अजून सरकारी पॅकेजी कडेन दोळे, मोठ्या आंदोलनाची शिटकावणी। आनी खेळांत धेंपो स्पोर्ट्स क्लब AWES फुटबॉल सर्तीचे सेमीत FC पुणे सिटीचेर 3-1 गोलान जैत, 11 सप्टेंबराक स्पोर्टिंगा आड सेमी फायनल। म्हापसा अर्बन सहकारी बँके वरवीं लायट उदकाची बिलां भरपी गिरायकांचे हुमकळे। म्हापसा अर्बनात बिलां भरतल्यांचो पयसो खात्यां कडेन पाविल्लोच ना। आतां बिलां भरूनय फुडल्या म्हयन्यांत तांकां अरियर्स येतले म्हूण भंय। सोमारा सावन तर म्हापसा अर्बनान बिलां घेवपाचीच बंद केली। आतां ह्या लोकांच्यो बिलां घेवन लायट उदकाच्या खात्यांत लायनी। रिझर्व्ह बँकेन म्हापसा अर्बनाचेर निर्बंध घाल्यात, मात त्रासान पडली गिरायकां। बँक लायटीची आनी उदकाची बिलाय घेताली। आतां रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधा उपरांत बँकेन बिलां घेवपाचेच बंद केला। फाटल्या म्हयन्यात कितल्याशाच लोकांनी लायट उदकाची बिलां भरिल्ली, मात तो पयसो खात्याक पावलोच ना। सोमारा तर म्हापसा अर्बनान बिलां घेवपाचीच बंद केली। लोक बिलां घेवन पणजे विद्युत भवनान लायनी। बिलांचो पयसो आडकलो बँकेन, वेल्यान अरियर्साचो भंय। आतां लोकांक खात्याकडच्यान पेनल्टी पडतूय म्हणून भंय। तांच्या बिलाचो पयसो सध्या बँके कडेनूच आसा। फुडली बिलां येतली ती एरियर्सा सयत। रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधा उपरांत बँक कोणाक पयशे दिवंक शकना वा चॅकूय दिवंक शकना। सुत्रां सांगता ते प्रमाण तिसवाडीच्या 400 गिरायकांनी म्हापसा अर्बनाच्या तिसवाडी शाखेन बिलां भरल्यात। आतां बँकेन खंय लायटीचे खाते आनी PWDक बरयला। गिरायकांचो विचार करून कितें तरी थाकाय दिवची म्हूण मागणी। RBI कडेनूय खंय बिलांचो पेमेंट क्लियर करूंक उपाय मागल्यात। आमची बँक आमच्या वेगवेगळ्या ब्रांचींनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आणि वॉटर बिल्स हे 2 डिपार्टमेंटाचे बिल्स आम्ही आमची ब्रांच त्यांच्या वतीने सगळीकडे कलेक्शन जाताले। पण सध्या आता जो एम्बार्गो आमकां बँकेक लागला त्या कारणाने आम्ही आमची लायबिलिटी वाडोवंक शकनात आणि आम्ही ती सगळी बंद केलेली आसा। आम्ही प्रत्येक ब्रांचीक इन्स्ट्रक्शन दिलेलं आसा, तुम्ही सगळी बिलां बंद करा घेवपाची। त्या कारणाने लोकांका ही असुविधा जाल्लेली आसा। पण ह्याच्यावर आम्ही तोडगो काडपाचो प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेकडे चालू आसा। आणि गेली जी आम्ही पैसे जे कलेक्ट केलेले आसा लोकांकडनं ती आमच्याकडे आसात आणि त्याबद्दल आम्ही त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाक लेटर्सो केलेले आसात की जी हे लोकांची बिलां पैसे जे आम्ही जमा केलेले आसात, जे 8 दिसाचे आमच्याकडे पडून असतात, त्याच्यानंतर त्या डिपार्टमेंटाक पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाक वयतात। त्याची पैसे आमच्याकडे आसात आणि एक वेळ ज्याप्रमाणे जर रिझर्व्ह बँकेचे आमकां रिस्ट्रिक्शन जर गेले त्याचे की तुम्ही पैसे दियात म्हणून, तर इमिजिएट त्या डिपार्टमेंटाक वयतले, त्याबद्दल कसलीच प्रॉब्लेम ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मुख्यमंत्री पर्रीकार सोमाराय मंत्रालयांत रुजू जावंक पावलो ना।
ताळगांवच्या फ्लॅटार ताणें सुसेग घेतलो. अमेरिकेसावन ब्रेस्तारा आयिल्लो. फाटल्या 4 दिसांत ताणें जाता नज करून कांय खात्याच्यो म्हत्वाच्यो फायली खंय क्लियर करून धाडल्यात. बाकीचें काम सचिव कृष्णमुर्ती पळयता. तोच चडश्यो फायली तडीक लायता. मुख्यमंत्री नाशिल्ल्यान मंत्रालयय सामसूम. 3 मंत्री आयले, थोडो वेळ कॅबिनांनी बसून गेले. ब्रेस्तारा मुख्यमंत्री पर्रीकार अमेरिकेसावन आयिल्लो. 4 दीस सुशेग घेवन सोमारच्यान तो कामाक लागतलो म्हूण सीएमओन सांगिल्लें. मात सोमारा तो मंत्रालयान पावलोच ना. बारीक सारीक कामां ताणें खंय घरा रावनूच केली. घरा दोतोरांची वर्दळ मात चालूच. गृहमंत्री सोमारा मंत्रालयान रुजू जातलो म्हूण सीएमओन सांगिल्लें. सोमारा मुख्यमंत्री कार्यालयान पावलोच ना, घराच आशिल्लो. घरा सुशेग घेत ताणें जाता नज करून कांय फायली तडीक लायल्ल्यो. 3 दिसान ताणें कांय म्हत्वाच्यो फायली पास करून धाडल्यो. सीएमओचो भार सध्या ताचो सचिव कृष्णमुर्ती कडेन आसा. बारीक सारीक नित्याच्यो फायली तडीक लावपाचो अधिकार मुख्यमंत्री पर्रीकारान सचिव कृष्णमुर्ती कडेन दिला. IASच्या खांद्यार सध्या सरकाराचो भार. मुख्यमंत्री उपचाराक भायर वचत सावन सचिव कामां पळयता. आपलो सचिव कृष्णमुर्तीक पर्रीकारान भोवतेक अधिकार दिल्यात. सीएमओन येवपी सचिवालयांतल्यो नित्याच्यो फायली कृष्णमुर्तीच तडीक लायता. सचिवालयांतल्यो नित्याच्यो फायली आडकना म्हूण अधिकारी सांगतात. मुख्यमंत्र्याचे ताळगांवच्या फ्लॅटार दोतोरांची वर्दळ चालूच. ताचो सचिव कृष्णमुर्तीन फायली तडीक लायिल्ल्यान व्हडलीशी पेंडन्सी खंय उरूंक ना. मात मंत्र्यांक जबाबदारी दिवची सोडून IAS अधिकाऱ्याकडे कारभार दिला म्हूण मंत्रालयाच्या कॅबिनाची कुजबूज चल्ल्या. मुख्य सचिवा परस त्या सचिवांक मायज अधिकार म्हूण चर्चेचो विशय जाला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पेट्रोलाक उजो पेटलो म्हूण काँग्रेसी बरोबर 21 पक्षांनी मेळून आंदोलन देशभर पेटयलें. बसी आडावन फोडल्यो, पेटयल्यो, ट्रेनी आडायल्यो. गोंयांत मात काँग्रेस लो प्रोफायल. चवथीच्या दिसांनी लोकांक त्रास नाका म्हूण बंद करचे ना, फक्त जागृती म्हूण प्रदेश काँग्रेस आदींच सांगून मेकळी जाल्ली. मडगांव, वास्को, पणजे, म्हापश्यां, फोंड्या सारकेल्या कांय शारांनी 8-10 जाणांनी मेळून पत्रकां वाटलीं तितलींच. त्याने वेट कॅन्सल केल्ले. ते वेट तो खरेच मनीस उतराचो मनीस जाल्यार त्याने ते वेट तसोच दवरपाचो. ते इनक्रीज करपाचें न्हू आनी हें करपाचें न्हू. वयता तिका म्हारगाय जाल्या. नुस्तें तुका मेवना, दूद तुका मेवना, कितें तुका मेवता, वेजिटेबल भाजी तुका सारकी मेवना. Responsible reason is the failure of BJP government both at the centre and the state. They have no policies. They have no policies to curb inflation. They are selling the petrol for 85 rupees and diesel for 77 rupees. That means per liter petrol, the BJP government is looting more than 35 to 40 rupees from a common man. त्याका जे कॅस्केडिंग इफेक्ट्स असतात पेट्रोल डिझल म्हारग जाल्ले कारणान त्याचो इफेक्ट इतलो हे जाता पूण सगळे म्हारगाय आनी वाडटा. सो हेजेर एग्रीकल्चराचेर इफेक्ट येता, कॉमन मनशाचेर इफेक्ट येता, आयज किचनान इफेक्ट येता. सो आयज ओवरऑल ह्या खातीर म्हारगाय वाडलेली आसा आनी तेजेर आमी आयज देशभर भारत बंद कॉल आमच्या पार्टीन दिला, बाकीच्या ऑपोजिशनाच्या पार्टी बरोबरच. पूण गोंयांत चवथ आशिल्ल्या कारणान लोकांक आमकां त्रास करपा नाशिल्ल्या कारणान आयज आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करून लोकां भितर अवेरनेस करपाच्या कार्यावळ आयज आमी गोंयभरांतल्याक आनीक 9 ते 12 आमचे काँग्रेसचे सगळे ऑफिस बेरर्स आपल्या आपल्या वाठारांत भोंवन ते जागृती निर्माण करतात, लोक पॅम्पलेट्स वाटतात. पेट्रोलाचे प्रायस पळय, ह्या पॅम्पलेटीचेर पेट्रोलाचे प्रायस आसा 2014, 2018 आनी कितले वाडल्यात. आतां आज ह्या इशूचेर आख्ख्या इंडियेंत काँग्रेस पार्टी आनी सगळे एलायज पळया तांणी भारत बंद स्लोगन दिला. मोस्ट ऑफ द प्लेसीस देर आर गोइंग टू बी क्लोजर ऑफ शॉप्स एंड एवरीथिंग. In Goa, because of Ganesh Chaturthi festival, people are in the marketing. So we decided that we will not go for closure of Goa, but we will only protest on the petrol pump in the market by distributing this pamphlet. This pamphlet highlights what is the situation vis-a-vis the petrol and diesel. हे सगळे म्हारगाय जाले तेजेर हे म्हारगायचेर तेक लागून आमी प्रोटेस्ट करता की जे दाळ आशिल्ली पळय 100 रुपया ती 170 रुपया जाला.
आमी आयज हे जे आसा आमच्यो पेट्रोल म्हारग ज्यो वाडयल्या, जी प्रायस जो आशिल्लो 2014 54 रुपये लिटर आशिल्लो तो आज 73 रुपये जालो, 73 रुपया. आनीक डिझलाचो प्रायस जो आशिल्लो 52 रुपये आशिल्लो 2014 ते 2018 आयज जवळ जवळ 73 रुपये जालो, 72 रुपया 73 पैसे. हे इतले वाडला. गॅस जो आशिल्लो 493 रुपये आशिल्लो तो 870 रुपये गॅस जाला. म्हणजे आतां बारीक लोकांक जगप कशें. प्रायस रायज चलता पूण कित्याक लागून बेजीस कितें आसा, इंटरनॅशनल प्रायसीस क्रूडाचे देंवला आनी तरुपसणान तुमचे इंडियन प्रायसीस फॉर डिझल अँड पेट्रोल वाडत आसा. कंपॅरिजन ना, ते फकत पयशे खावपाक जाय म्हणून हे प्रायस रायज आसा. पल्सीस, वेजिटेबल्स तेंचो प्रायस वाडटा, फकत डिझलाचो प्रायस वाडला म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाडला, देखून तांचो प्रायस वाडला. ताका लागून हे प्रायस रायज आसा. करेक्टली स्पीकिंग प्रायस रायज जावपाची ना, प्रायस देंवपाक जाय आशिल्ली. आनी ही फेलियर आसा गव्हर्मेंटाची, प्रायस कंट्रोल करूंक जायना. आमकां त्रास जाल्लो आसा. तरी आसतना आमी चिंततात की बाबा हे रेट जी मायज जाल्लेली आहा, जी सिलिंडर्स आयज 300-400 रुपया मायज जाल्ले, जे दुधाचे 10-20 रुपया मायज जाल्ले आसा, पेट्रोल तांकां कांयच लिमीट म्हणून ना आनी वयल्यान ही दादागिरी करूंक सोदता. आनी म्हाका दिसता ह्या सरकारान वेळोवेळ शुद्धीर येवन हे सगळे जे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट आहा ते ताबडतोब फाटीं घेवपाची गरज आहा. की मिस्टर मनोहर पर्रीकरान जें आश्वासन दिल्लें तें पूर्ण करूंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी पेट्रोलाचो प्रेस वाडोवपाक तेणें जो आश्वासन दिल्लो तो मोडला. कशें म्हणजे पेट्रोला शिवाय पेट्रोल डिझल हे ट्रान्सपोर्टा खातीर लोकांचे तेलीची गरज कशी जाल्या. जशें आमकां हवामानाचेर आमी आमच्या ऑक्सिजनाचेर आमी जगता पळय, तशें आयज काल पेट्रोलाची एक एसेन्शियल कम्युनिटी जाल्या. ती कम्युनिटी त्यांनी वाडयल्ली आसा आनी ताका आमी जे भारत बंद आमच्या काँग्रेस पार्टीन केला ताका आमी सहमत आहा. पण आमच्या गोंयान जशें आमी पयलीं प्रेस घेवन सांगलात की गोंयान फेस्टिवल आसल्या कारणान लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणून आमी हो निशेध आनी ही सगळ्यांक अवेरनेस आमची पॅम्पलेट वाडटा. give a commercial break.